पयलो शो बरो आहा, दुसरो शो बरो आसा, तिसरो शोय बरो आहा, चवथ्या शोचेर पावतगीर फिजिकली फील जावपा लागलें ना. म्हाका सादारण चवथो का पांचव्या शोक न्ही म्हाका अशें फील जावपाक लागलें आतां जातलें काय ना. म्हणजे असो एक मेंटली म्हणजे स्टेजीर चलतना मातशें लकपाक जावप हें जावपाक लागलें. आनी आमचो डॉक्टर आशिल्लो. मागीर हांवें म्हज्या टिमीक सांगलें आनी म्हाका बरें दिसता की म्हाज्या सायडीक आशिल्ले पळय ते सगळे म्हज्या ग्रुपांतले तो राजेश लोहिया म्हणटा ताजी बायल आशिल्ली पळय ती अक्षरशा आवय घरान भरयता पळय तशी हाडून भरयताली ह्या लेवलचेर. तुका गरज पडटा पळय तेन्ना तुका पेज जाय कितें जाय तें दिताली. सो म्हाका भंय दिसनासलो आनी वांगडा दोतोर आशिल्लो. सो हांवें ताका सांगलें आतां मातसो म्हाका हाल्लेल्या भशेन दिसता कितें तरी करा. सो ताणें म्हाका एक मागीर टॅबलेट दिली आनी ग्लुकोज दिली. ते पितगीर न्ही म्हाका फुडली एंट्री मारतकीर मागीर म्हाकाय बरें दिसलें आनी राजेशाकूय बरें दिसलें. राजेश म्हणटा तो म्हजो पार्टनर. तो 55 वर्साचो आनी हांव 50 क्रॉस जाला. आमकां दोगांकूय एजीच्या तर मातसो हेल्थाक त्रास जातालो. 5वो शो जातकीर मातशें जावपाक लागलें. पूण मागीर जालें. मागीर टॅबलेट घेतली आनी ते ग्लुकोज आनी बाकी सत्व पिलें. 3:30 पेज जेवले. मागीर सत्व, आमे, शेवयो, शिरवळ्यो हे सगळे हाडून आमकां लोक दिताले भरयताले अक्षरशा.